नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार हांव गौरीश पुरवणकर. लंच टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरांपयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. 4 किलोमीटर दर्यादेगेवयल्या वाठारांत 400 परस चड बेकायदेशीर बांदकाम जाल्ल्याचे आयला उक्ताडार. राज्यांतल्या उरिल्ल्या 25.96 किलोमीटर दर्यादेगेर जाल्यार कितले अतिक्रमण जाला आसतले लोकांक प्रश्न. अपघाती मरण आयिल्ल्या संख्येत जाल्या वाड, पूण केशी नोंद जाल्यात उण्यो. अपघाती मरण येवप्यात 60% जाल्या वाड, जाल्यार येरादारी उल्लंघना आड कारवाय 35% देंवपाची आयल्या म्हायती सामकार. सोशल मिडियाचेर हिंदू देवदेवतां विशीं आक्षेपार्ह विधानांचेर पोस्ट प्रसारीत केल्ल्याचो आरोप करून वास्को पुलीस स्टेशनाचेर औपचारीक कागाळ दाखल केल्या. खर कारवाय करची अशी नागरिकांनी मागणी केल्या. पालये वाठारांतल्या किरणपाणी गांवांत रस्त्याची जाल्या सामकी चाळण. पुराय रस्त्यार व्हड फोडकुलां पडिल्ल्यान येरादारी करप्यांक जीव मुठीन धरून करचो पडटा प्रवास. वज्रे भाटपाल काणकोण 2 ल्हान भुरग्यांक न्हंयत बुडून आयले दुर्दैवी मरण. दोगांतलो एकलो आयिल्लो मावशेगेर रावपाक अधिकाऱ्यांनी गरजेची प्रक्रिया केल्या सुरू. शिरगांवच्या श्री लयराय देवीचो 4 दीस चालू आशिल्लो कौल सोंपलो बरे भशेन. शेनवारा राती उसरा देवीन देवळांत केलो प्रवेश. आनी आतां खबरो विस्तारांत. गोंयच्या दर्यादेगेंचेर अतिक्रमणांचो स्फोट. फकत 4 किलोमीटर पट्टेत सुमार 400 परस चड बेकायदेशीर बांदकाम आयल्या सामकार. तर दर्यादेगेंच्या उरिल्ल्या 25 किलोमिटरांचेर चित्र कितें आसतलें काय? पर्यटन खात्याची कारवाय सुरू आसली तरी आतां जायते गंभीर प्रश्न मुखार येवपाक लागल्यात. पळयात पुराय बातमी. उच्च न्यायालयाच्या आदेशा उपरांत पर्यटन खात्यान बागा, कळंगूट, कांदोळे दर्यादेगेर सर्वेक्षण मोहीम सुरू केली आणि एक धक्को दिवपी वास्तव उक्ताडार आयले. फकत 4 किलोमीटर दर्यादेगेर सुमार 400 परस चड बेकायदेशीर बांदावळ सापडले. सावंतवाडो, खोब्रवाडो, उमतावाडो, माड्डोवाडो, तिवायवाडो आणि गौरावाडो ह्या 6 वाठारांनी व्हडा प्रमाणात अतिक्रमण जाला हे स्पष्ट जाला. कांय कडेन नोटीस जारी करून लेगीत बांदकामां काडूंक नात, जाल्यार कांय कडेन नांवार नाशिल्ले झोपड्यांचे जाळें उबारला. माडोवाड्यात 80, तिवायवाड्यात 91 आणि गौरावाड्यात 102 मेरेन बेकायदेशीर बांदकाम नोंद जाल्यात. मजगती खोब्रवाडो आणि उमतावाडो वाठारांनी व्हडा प्रमाणात अतिक्रमण सापडला. आता सगळ्यात व्हडलो प्रश्न, फकत 4 किलोमिटरां सुमार 400 बांदकाम जाल्यार मागीर राज्यांतल्या उरिल्ल्या 25.96 किलोमीटर दर्यादेगेर कितले अतिक्रमण जाला आसतले. सध्या आनीक 6 विभागांचो सर्वेक्षण प्रलंबीत आसा आणि कांदोळे ते शिकेरी मेरेनच्या सुमार 3 किलोमीटर पट्टेची अजून तपासणी जावंक ना. नागरिकांचो प्रश्न असो की पर्यटन खाते फकत न्यायालयाच्या आदेशाची वाट पळयताले काय पुराय दर्यादेगेर जावपी अतिक्रमणाचेर स्वताच कारवाय करतले. गोंयच्या सैमीक सोबीतकायेचेर अतिक्रमणाचो हो दाग आतां पुसपाक यश येतले वय हाचेर सगळ्यांचेच लक्ष केंद्रीत आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. जयघोष आणि हजारांनी भाविकांच्या हाजेरीत शिरगांवच्या श्री लयराय देवीचो कौलोत्सव परंपरेप्रमाण व्हडा दबाज्यान मनयलो. शेनवारा राती उसरा मेरेन देवीन देवळांत प्रवेश केलो. उपरांत 4 दीस चालू आशिल्ली कौलां बरे भशेन सोंपली. मजगती देवी देवळांत भितर सरतना देवळाच्या दारांत गोंदळ जालो, मात पुलिसांनी बळग्याचो वापर करून गर्देचेर नियंत्रण हाडलें. होमखणाची जात्रा जाले उपरांत फाटल्या बुधवाराच्यान कौलाक सुरवात जाली.
4 दीस कौला मनयली. घराघरांनी देवीन भक्तांची भेट घेवन भक्तांक कौल दिलो. 4 दीस कौलांक भाविकांनी गर्दी केली. निमण्या दिसा शेनवारा तर शिरगांव वाठार भाविकाच्या गर्दीन आनी भक्तिमय वातावरणान फुलून गेलो. घराघरांनी कौल दिवन शेनवारा राती उसरां जयघोष आनी नाचत गाजत देवीच्या देवळांत आगमन जालें. देवळांत कौल जातकीच कौलाची सांगताय जाली. देवी देवळांत भितर सरतना तर भाविकाची गर्दी उसळिली. या वेळार मातसो गोंधळ जालो, मात कांयच वायट घडूंक ना. देवळाच्या वाठारात कडक पुलीस बंदोबस्त दवरिल्लो. वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी परिस्थितीचेर लक्ष दवरून आशिल्ले. मजगती जात्रे फाटोफाट कौला सुरळीतपणान जाल्ल्यान भाविकांनी समाधान उक्तायले. आमची जात्रा 21 तारखेक संपन्न जाली. देवी होमखणांसून गेली. होमखणा भायर जे मानकरी आसा पळय तांकां सगळ्या मुळगांवकार मयेकार वांयगणकार हांकां कौल जालो. देवी चवाट्याचेर येयली आनी दुसरे दिसा म्हणजे बुधवारच्यान मानशेवाड्या पासून ते वडा पर्यंत हांगा कौलां जाली आनी बरे भशेन जाली. आनी देवी आतां मंदिरान गेली आनी मंदिरान गेल्या उपरांत सगळ्यांक आमकां बरें दिसलें की सगळ्यांनी हें कार्य देवीचें जावं भाविकांनी सगळें सहकार्य केलें आनी बरे भशेन यंदा जात्रा जाली. ह्या बद्दल खूब मनाक समाधान दिसता. सरकाराचें सगळ्या जे भावीक आनी जे मिडिया तेंच्यांनी बरी प्रसिद्धी दिली आनी अशेच तरेन हें फुडें जावचें कितें आनी सगळ्या भाविकांनी सहकार्य करचें अशें देवी लागीं मागता. श्री देवी लयराईचे जात्रेक मोठ्या प्रमाणात दोन भक्तगण आणि भाविकांनी सुद्धा गर्दी केली. पण हेचेर नियंत्रण दवरपा खातीर आमचे गोंयचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत तशेंच आमचे आमदार प्रेमेंद्र शेट यांच्यांनी सरकाराच्या वतीन एक कृती दल ही समिती स्थापन केली. वर्साच्या वर्सा देवी घेता. गेल्या वर्सा कितें जालें तो इन्सिडंट तो मातसो खूब दुखदायक जालो, पण तेतून मातशें कितें शिकोवंक सगळ्यांक मेळ्ळें. ह्या वर्सा सगळें सेफ्टी आनी प्रोटेक्शन आमदारांनी सगळ्यांनी खासदारांनी बरें केलें. पोलिसांनी बरें कॉपरेट केली सगळ्या लोकांक आनी जात्रा कही दिसली. मातशें स्टॉल मातशें ना जालें पण जात्रा बरी जाली. प्रशासनान पुलीस फोर्सान सगळ्यांनी सहाय्य केलें. लोकांनी बरें सहाय्य केलें. धोडांक आनी ह्या लोकांक अशे वेगवेगळे मार्ग दवरून ह्या वर्सा बरे भशेन सगळ्या उत्सव हो शांततेन आनी आज परंपरेनुसार हो घडोवन घेतलो. तशेंच आयज मेरेन सगळें बरे भशेन जाल्लें आहा. आमच्या कमिटी मेंबरांनी खूप मदत केली आणि इतर सगळ्यांनी सहकार्य केल्यामुळे या वर्षाने जात्रेचे धोरण लोकांनी आमकां खूप सहकार्य केले. या वर्षी कसलीच गडबड करी असताना पोलिसांच्या मार्गदर्शनाखाली सगळे धोरण सुशांत होमखणाशी पार पडून गेले आणि आमची जात्रा सुरळीत पार पडली. तसेच शेवटच्या दिवशी 4 दिवसाची कौला संपल्यानंतर शेवटच्या दिवशी देव मंदिरावरचे बरेच पोलीस बंदोबस्त विजय राणे यांच्या नेतृत्वाखाली पोलीस बंदोबस्त होता त्याचे आणि त्या कामी आमकां पोलिसांनी सहकार्य केले आणि बरे भशेन जात्रा जाली. याबद्दल सगळे प्रशासनाचे जसे गोव्याचे सरकार गोवा सरकार तसे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत प्रेमेंद्र शेट यांचे आम्ही आभार मानता आणि सगळ्या धोरणाचे आभार मानता. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. काणकोणच्या वज्रे भाटपाल वाठारात शेनवारा दुख्खाचो दोंगर कोसळ्ळो. 3 भुरगे न्हंयचेर न्हांवपाक गेल्ले. तातूंतलो 2 जाण जे आशिल्ले तातूंतलो एक 10 वर्साचो आनी एक 4 वर्साच्या भुरग्याक बुडून दुर्दैवी मरण आयलें. बुडून गेल्ल्या 2 भुरग्यां मदलो एकलो भुरगो मूळ कारवारचो. तो आपल्या मावशेगेर सुटयेत रावपाक आयिल्लो. पळयात पुराय बातमी. हांगा एक इन्सिडेंट जालो की जे भुरगे ल्हान भुरगे एक 6-7 वर्साचे भुरगे 2 जाण तीग जाण आसले भुरगे. एक सादारण 8-9 वर्साचो आनी बाकीचे 2 जाण आसले ते 6-7 वर्सां ह्या एजींतले भुरगे हांगा न्हांवपा आयले. ह्या कोणीक म्हणल्यार जे उजऱ्याक लागीं तेजी आमची फॉरेस्टाची जी नर्सरी आसा तेकोन ही न्हंय आसा सायडीच्यान
आणि आजच त्या वयर बांदारो आसा उजऱ्याक, त्या बांदाऱ्याचे आजच हे सोडलेले. त्या भुरग्याक म्हाका दिसता न्हांवपा म्हणून आयले ते भुरगे, आणि ते भुरगे न्हांवपा आयले कडेन 2 जाण बुडले, आणि 2 जाण भुरगे बुडोन 2 जाण डेथ जाले. आणि एक भुरगो आसलो तो त्या हेंका पळोवन तो भुरगो हांगच्यान मागीर धांवून वचून घरा कडेन सांगले लोकांक, आनी लोक मागीर हांगा येयले, फायर ब्रिगेड आयली, सगळे लोकांनी मागीर त्या भुरग्याक 2 जाणांक डेथ जाले तांकां काडले. तो भुरगो दुसरो आनी एक भुरगो आसलो तेणी सगळ्यांक म्हणल्यार जे गांवचे घरा कडेन वचून सांगून त्या लोकांक कळ्ळें, नाजाल्यार हो इन्सिडेंट कळनासलो लोकांक. आतां सकाळीं म्हाका दिसता आतां 1-1.5 वर जालें दिसता म्हाका इन्सिडेंट जावन. आनीक ह्या हितूंतल्यान मागीर फायर ब्रिगेड पुलीस सगळ्यांनी ते पूण हांगा उदक नासलें पयलीं, उदक कमी आसलें म्हणल्यार आजच खंय म्हाका दिसता बांदाऱ्याचे हे आसा ते काडले आनी ते उदक हें वाडलें. ते भुरगे म्हाका दिसता पयलीं येता आसता म्हाका, ताका लागून ते भुरगे आज 3 जाण भुरगे हांगा पावले, नाजाल्यार ते भुरगे 6-7 वर्सां भुरगे ते इतले आतां कमीच म्हाका दिसता 1 किलोमीटर. तांचें घर खंय खबर तुका? हांगच्यान घर हांगच्यान हय दुप्या मळार ते. म्हाका एक फ्रेंडान फोन केलो की सकाळ उजऱ्या कोण 2 जाण भुरगीं न्हांवपाक गेलो न्ही, बुडली म्हणून मातशी यो म्हणून पळोवपाक. सो हांव गेलो थिंगा, जाल्यार त्या फ्रेंडान म्हणलें म्हाका की ते बुडलाय, मातशें दिसपट्टाय जाल्यार पळय. उदकांत देंवले तेन्ना मागीर पयलें उदकां पयलें दिसपट्टाक दिसपडलें म्हणटरी हांव मागीर उदकांत गेलो म्हणटरी पयलीं तो भुरगो म्हाका मेळ्ळो, काडला वयर दिलो, आनी मागीर दुसरे भुरगे हांव मागीर सोदपाक गेलो. 5 वर्सां सुमार आसता तो बुडलो? ना सगळं जमणे आहले. आनी दुसरो थिंगा त्या सायडीन आसलो, ताका मागीर हांवें वयर काडलो. दोनी एक कडेन बुडले? हय एको कडेन आसलो. अत्यंत भीषण शोकांतिका. एक 4 वर्सांचो ल्हान भुरगो, दुसरो 10 वर्सांचो भुरगो. हो भुरगो फक्त 10 वर्सांचो. हो भुरगो खंय तरी ह्या सुटया खातीर मावशेगेर हांगा नीव वाडे हांगा आयिल्लो. दुप्यामळ ह्या वाड्याचें दुप्यामळ नीव वाडो हें नांव ह्या वाड्याचें. त्या आपल्या सोयऱ्यांगेर म्हणजे मावशेगेर आयिल्लो भुरगो. हांगा तेको नासल्या वजऱ्याक म्हणजे तळपण ह्या न्हंय, ही न्हंय तळपणाक वचून मेळटा. ह्या न्हंयचेर दनपारच्या 12:30 वरांचेर हे 2 जाण भुरगे न्हांवपा खातीर आयले. दुर्दैवान काल 2 दिसां पयलीं ह्या हेजेर जो बंदारो आसा त्या बंदाराचेर प्लेटी थळाव्या लोकांनी काडल्यो, आनी ताका लागून अकस्मात उदक चड जालें. आनी आमी पळयता हांगा सगळ्याक कोण आसा, कोण म्हणजे भरपूर फोंड आसा. हातून जर भितर गेलो जाल्यार तूं झुपकून धपरभर तो 3.5 मीटर 4 मीटर भितर वयता, अशी प्रकारची कोण हांगा आसा. आनी हे तर सामके ल्हान भुरगे. हे भुरगे भितर वचना फुडें 2 जाण गेले. हे वयर येयले ना हें पळोवन तिसरो भुरगो जो आसलो तो घरा कडेन धांवत गेलो, आनी त्या भुरग्यान वचून लोकांक सांगलें की आमचे बरोबर गेले ते भाव आमगे बुडले म्हूण. अत्यंत शोकांतिका. खंय तरी मनाक सारकी म्हणजे जो ल्हान भुरगो केजी शिकणारो भुरगो जो पळयना फुडें कोणाच्याय दोळ्यांक दुख येता असो भुरगो ह्या न्हंयक ह्या न्हंयक ह्या फोंडान 12:30 वरांचेर जेवपाच्या पयलीं ह्या भुरग्यांचो मरण येता, बुडून ते मरता. हेंच पळोवन आमकां खंय तरी मनाक काळजांक भंय दिसता. सांगपा म्हणजे ह्या भागार ह्या भागार हाजे पयलीं खूब लोक मेल्या. मरपाची साखळी ह्या 2-3 वर्सांनी कंटिन्यू आसता. पालकांनी आनी लोकांनीच सादूर जावचें. ज्या जाग्यार परत त्या कोणीन लोक मरतात थंय आपल्या भुरग्यांक किंवा पिकनीक करची न्हू. आज आमी पळोवपाक जाता हो ल्हान भुरगो 11 वर्सांचो भुरगो आपल्या मावशेगेर आयिल्लो, सोयऱ्यांगेर आयिल्लो. आज ती मावशी किंवा तो मावसो खंयची तोंडान सांगतलो तुजो भुरगो आज आमच्यान ना म्हण. अत्यंत शोकाकूल परिस्थिती जाल्ली आसा. आतां तांची डेड बॉडी हांगासरल्या एका मनशान पळयना फुडें काडून ती काडल्यो. नंतर फायर ब्रिगेड येयली, ते नंतर हॉस्पिटलाची एम्ब्युलन्स आयली आनी काडून दवरल्यो डेड बॉडी हॉस्पिटलान व्हेल्यो. आतां पोस्टमॉर्टमा खातीर मडगांवच्या हॉस्पिटलान व्हेल्या. गोमंतक टीव्ही खातीर सोयरू कोमारपंत. नुस्तेमारी मळार व्हड वाद निर्माण जालो. सुमार 2 दीस जाले कोलवाच्या पारंपारीक नुस्तेमारांनी संबंधीत अधिकाऱ्यांच्या मजतीन गोंयच्या दर्यादेग शिमेचेर बेकायदेशीर नुस्तेमारी करप्यांक रंगे हात धरिल्ले. मात उपरांत नुस्तेमारी खात्याच्या आवारांत सगळेच घुसपागोंदळ थंय जाल्ले पळोवपाक मेळटा. रातच्या 4 बोटी थंयच्यान गायब जाल्ल्यान पारंपारीक नुस्तेमारांनी खर तिडक उक्तायली. तशेंच चोरांक तुमी सोडलेच कशे असोय प्रश्न उपरासलो. दादा कोण सांगितलं
दुसरें आतां हांव शर्मिला सांगता आमी मुगे बोट्यो स्पीड बोट्यो घेवन आमी ह्यो बोट्यो आमी दवरल्यो आनी फिशरी हाती केल्यो. ह्यो बोट्यो वचपा कारण कितें पयलीं आमी तुमकडे VRCची कॉपी दिलो आहा. एक बोटीचे 20-20 लाखांचे नुस्तें आहलोलें मायज. त्यो बोट्यो तुम वचा दिल्याय म्हाका दिसोता वचपाक दिल्याय म्हूण. कित्याक ऑक्शन 20 लाखां जालें जाल्यार टिबल हें जाता टिबल फायन पडटा. हय टिबल फायन आहा ताका म्हणटा ह्या चड पयशे भरूंक पडले म्हूण ह्यो 4 बोट्यो सारक्यो लोड आसल्यो त्यो बोट्यो गेले जाल्यार तुमकडे VRC आहाय हेजी एक्शन घेयाय आमकां दाखोवयाय तुम कित केलें तें. तुमकां एक इक्विपमेंट ना तेन्ना वचोन 2 हाडपाक आमी 2 हाडलो चोरा तुम सोडटाय पूण तेंगे कितें कायद्यान आहा तें कोरयाय ना. रात्यां भितर गेल्यो हें कितें तुमगे डिपार्टमेंटा कडेन फकत आमगे गोंयांक कितें जाता तितलें चोवपा जाता. गोंयची पात्यो बेगीन गेल्यार तेका धरपा येताय तेन्ना कायदो आतां कायदो ना. म्हाका दिसता कितेंय तरी हितून जालां लोड आहलेल्यो बोटी केश गेल्यो. हिंगा आतां शर्मिला आहा शर्मिला फिशरी डायरेक्टर हेणे शर्मिला मोंतेरो हेणे आमकां आन्सर दिवचो हे बोटी तुवें कित फायन गायला आनी ह्यो बोट्यो कित कोन्न गेल्याय तें तुवें आमकां सांगोचें. ज्यो बोटी धरल्यो दवरून तुमकां VRC आमी तुमच्या हातीन दिल्या फिशरी म्हळ्यार मार्जिन पुलिसांक दिवन आमी तुमकां धाडल्या VRC तुमकडे प्रूफ आहा. बोट धांवल्या कितें जालें त्यो कित कोन्न धाडल्या कित्याक धाडल्या तें हांव सांगता. तितून आसलेले ते 4 बोटी चोडो नुस्त्याक तेजें ऑक्शन करूंक पड म्हूण हें गोलमाल केला सगळो भितरल्यान कितेंय पूण केला पूण कितें कोताय तें कोराय. पूण हांव कितें म्हणटा पोतून तेजे केस जावपाकूच जाय. कित्याक आमगे डिमांड कितें आमी इतले त्रास करून हाडले आनी हांवें तुमकां दिले. तो धांवल्या कितें जालो बर्थ सर्टिफिकेट आहा तुमकडे सगळें आहा तेजेर ते प्रमाणे तुमी ताका थिंगसून तुमगे कायदो आहा तो कोराय तुमी. पूण कांयच करपाकूच जावो नाजाल्यार आमी इतले बोट्यो घेवन वचून आमगे बोटी पेट्रोल काबार करून डिझल काबार करून आमगे कामदारां यूज करून कितें फायदो जालो. तुमी पासून सोटाय जाल्यार आमगे डिमांड म्हणटा तो. टोटल 15 बोट दोन आम तुमच्या हातीन दिली आणि शर्मिला मॅडम तुवें तेंची फाल्स तेंक हायद्या पडटो स्टेटमेंट दिलो काली 500 किलो टन म्हूण. हांव जाता आसतना हारयां गेलो चेडो धोयऱ्या पेंडे मातये जालो भुरगो. आमकां रापणी नुस्त्या कितू आहा तें चोनू कोटा. एक बोटी 10 ते 15 टन बाणाले कोलवा वारका आनी कांसाल तेमीन ताल मालोली चोयल्या आनी तूं लोकां हॅपी करपा तुवें 500 किल मुळे आनी आमची काळजां दुखयलीं आनी तेंक तुवें ओडबोटकारां सपोर्ट दिलो. आमी आतां हे हेजेर दुखल्याय कित्याक आमी जेनासो वचोन तुमको बोट दोन हाडल्यो. तुमी आमच्या भुरग्या फिशरी डिपार्टमेंटाक व्हरून तेंकां उपाश मारल्या. तुमगे मॅन पावर ना आम तुमचे बरें धाडले ते जेवपा 500 जाले ते उदका 500 जाले आनी आमले फ्रेंडांनी तेंकां आण बाणाल सोडले. हें कोणाकाय आमी मुनीसूच. नंबर 2 तो हॉटेलवाल्या सांगता हांव बाबा आमगे मरे हे पुर्वजांगे बोटकार नाय तेंची आम दुस्मान न्ही. आमकां भायल्यो बोट्यो आमगे दोयऱ्या येन नुस्त्या चोन व्हरपा नाका ही तूं बोगलेर. नंबर 2 तूं सांगता ही ताली ही ती फिशमेल करपा आनी आयल्या रे बाबा आयल्या तुमको पाती आहा मरे. तुवें सांगिलां फिश मेल करपा ती ताली आनी ती साऱ्या घालपा ताली म्हूण हें फॉल्स हुंचडी डिपार्टमेंटान तुका सांगिलां. आज आमगेलो गोंयचो नुस्त्या खावपा लोक 500 जाता आनी ही ताल मुट्टी भलायकी आनी घोटसाय बरी केन्ना हारयां कोडे जाट्या बायलांको आनी गोंया कोडे हिंचारी आनी तूं ही ताल व्हरून सारें मारून दिता कर्नाटका गव्हर्मेंटा तेंगे हारयांको. दिस इज व्हेरी फॉल्ट. आनी दुसरें मुटा तें हितू तूं मुटा ही ताल मुट्टी वयर जात मू ताल मुट्टी केन्ना वयर जायना.
गोंयांत वीज कापपाच्या निर्णयाक लागून नवो वाद निर्माण जालो. 26 एप्रिलाक देखरेख आनी दुरुस्ती कामां खातीर आशिल्ली वीज कापपाची येवजण अचकीत रद्द जाली. मन की बात 3.0 कार्यावळीचे सुगम प्रसारण जावचे हे खातीर राज्यभर वीज पुरवण अखंडीत दवरपाचो निर्णय वीज खात्यान घेतलो. पूण ह्या निर्णयाक लागून वीज वेवस्थापनांतल्या प्राधान्यांचेर प्रश्नचिन्ह उपर आशिल्लो आसा. गोंयांत 26 एप्रिलाक जावचो आशिल्लो वीज कापपाची येवजण अचकीत रद्द जाली. ही वीज कापपाची येवजण नियमीत देखरेख आनी दुरुस्ती कामां खातीर आशिल्ली. पूण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाच्या मन की बात 3.0 कार्यावळीच्या फाटभुंयेचेर वीज खात्यान अखंड वीज पुरवणेक प्राधान्य दिला. वीज खात्यान दिल्ल्या म्हायती प्रमाण नागरिकांक कार्यावळीचे सुगम प्रसारण जावचे हे खातीर हो निर्णय घेतला. ताका लागून नियोजीत देखरेखीचे काम फुडें धुकल्ला आनी ते उपरांत करतले अशें सांगला. पूण ह्या निर्णयाक लागून नागरिकां मदीं खवदळ आनी असंतोष निर्माण जाला. कारण सामान्य दिसांनी वीज कापपाची स्पश्टताय देखभाल करपाची गरज अशें सांगतात. पूण अशा खाशेल्या कार्यावळी खातीर तेंच काम फुडें धुकलतात. हाका लागून प्रश्न उप्रासलात. दिसपट्ट्या जिवितांत वीज कापून त्रास सोंसपी लोकांक प्रश्न पडला, तांच्या गरजे परस घडणुक्यो चड म्हत्वाच्यो काय? ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गोंयच्या पर्यटन प्रतिमेचेर परत एक फावट प्रश्नचिन्ह उबें रावला. पुलिसांनी कारवाय केल्या उपरांत लेगीत सोशल मिडियाचेर कांय पेजी अजून सक्रीय आसात हे उजवाडाक आयला. गोवा गर्ल्स नांवाचें इंस्टाग्राम पेज सध्या बरेच चर्चेत आसा. ह्या पेजीचेर घातिल्ले बीच पार्टीचे व्हिडिओ आनी फोटो पळोवन गोंयची चुकीची प्रतिमा तयार जाता असो हुस्को निर्माण जाला. हे प्रकरण कितें आनी पुलिसांच्या कारवाये विशीं प्रश्नचिन्ह उप्रासल्यात. पळयात पुराय बातमी. सोबीत दर्यादेगा खातीर नामना मेळिल्ल्या गोंय राज्य सोशल मिडियाचेर एक नवो तरेचो वाद तकली वयर काडपाक लागला. दर्यादेगेवेल्या पार्ट्यांचे व्हिडिओ आनी बायलांचे फोटो गोवा गर्ल्स ह्या इंस्टाग्राम पेजीचेर व्हड प्रमाणात पळोवपाक मेळटा. ह्या पोस्टांनी गोंयचे चुकीचे चित्रण करता अशी चर्चा सोशल मिडियाचेर जाल्या. हाचे आदीं गोंय पुलिसांनी दर्यादेगेर व्हिडिओ काडिल्ल्यांचेर खर कारवाय केल्ली. पूण अश्यो पेजी अजून चालू आशिल्ल्यान पुलिसांच्या अंमलबजावणेचेर प्रश्नचिन्ह उप्रासपाक लागल्यात. सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्माचो प्रभाव दिसान दीस वाडत आशिल्ल्यान अशा कंटेंटांतल्यान पर्यटन थळांची वळख आनी प्रतिमा कशी बदलता हाचेर परतून एक फावट चर्चा सुरू आसा. आता ह्या प्रकरणात संबंधित अधिकारी खंयची पावलां उबारतले आनी अशा पेजींचेर आळाबंद हाडटले काय, सगळ्यांचेच लक्ष हाजेर आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. मांडवी न्हंयतल्या कॅसिनो बोटींनी किड्स झोन ह्या नांवान ल्हान भुरग्यांक प्रवेश मेळटा. हो गोवा बाल हक्क कायद्याचो खर उल्लंघन आसा असो आरोप पणजेकार अगेन्स्ट कॅसिनो ह्या संघटनेन केला. हे बेकायदेशीर प्रकारा आड वाल्मिकी नायक, सबिना मार्टिन्स आनी क्रिसेल डायस हाणें शेनवारा पणजे पुलीस स्टेशनांत रीतसर कागाळ केली. ह्या प्रकरणात पणजे पुलिसांनी FIR नोंद करची अशी मागणी तांच्यांनी केल्या. आमी लास्ट वीक एक प्रेस कॉन्फरन्स घेवन तुमकां सांगिल्लें की आमी सगळो रिसर्च करून RTI डॉक्युमेंट्स काडून सगळे स्टडी करून आमकां इतले इलिगॅलिटीज मेळ्ळ्या रिगार्डींग कॅसिनोज इन गोवा एंड इन पेंजीम. आनी आमी तुमकां प्रॉमीस केल्लें की एक एक करून तुमच्या समोर आमी सगळे फॅक्ट्स दवरतले. वॉट आर द डिफरंट इश्यूज, हाव द लॉज आर बीइंग वायलेटेड आनी हाव इट इज लिटरली अ फ्री फॉर ऑल वेन इट कम्स टू कसिनोज. म्हणजे गोंय सरकार गोंयान आसा काय ना हे म्हाका दिसता कॅसिनोवाल्यांक फरकूच पडना. अशा लेवलाचेर लॉ ब्रेकिंग इज गोईंग ऑन वेन इट कम्स टू कॅसिनोज. सो लास्ट टायम तुमी जाणा आमी दाखयल्लें की जी 2000 लोकांची वेसल येवपाची आशिल्ली ताजें एप्रुवल प्रोसेसूच इलिगल आशिल्लें. CMान जे एप्रुवल दिल्लें ही वॉज नॉट ऑथरायज्ड एंड एंटायटल्ड एंड क्वॉलिफायड टू गिव दॅट अप्रुवल. सो ते आमी तुमच्या समोर दवरिल्लें. आमी RTI सगळे रिस्पॉन्सीव मेळ्ळे उपरांत आमकां हे कळ्ळें की गोवा पब्लीक गॅम्बलिंग ॲक्ट सेज व्हेरी स्पेसिफिकली नो पर्सन बिलो द एज ऑफ 21 years old shall be allowed entry by the licensee on an offshore vessel as well as in licensed premises where the licensee installs and operates games of electronic amusements or slot machines in a 5-star hotel. So the Goa Gambling Act is very, very clear that you cannot allow anybody under 21 to be on board
an offshore vessel which is one of the 6 casino ships. But we have seen 20 years now. This notification was passed in 2012. 10 वर्ष झाली, 12 वर्ष झाली, 14 वर्ष झाली. But we still see families, children, everybody going on board the boats. Children are having birthday parties on the boats. School children from Tangier are having birthday parties on the casino vessels. So we have forwarded a complaint to the police today with evidence. So our complaint is a document which explains all the illegalities, including the violation of the Children's Act. We have asked for FIR to be filed against the board of directors of the 6 casinos, and there's proof. So we have requested the police to take immediate action and please stop this illegality. There's section 1321 which clearly states that children cannot be induced into gambling, and these advertisements, whether they are online, whether they are on barricades, whether they are on hoardings, all these advertisements are an offence under the Goa Children's Act, and we have asked the PI, Mr. PI Chodankar, to register an FIR immediately against all the casinos, one, for allowing entry into the vessel, and secondly, for all the advertisements that are taking place for inducing children into gambling. हे आशिल्ले लंच टायम बुलेटिन. मेळया गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. Festivals here, flavors infinite, let's raise a cheer. Unstoppable beats, feel the vibe. Go magic that comes alive. From sunset hues to